अरे पाऊस येऊन उगवून गेली कोली माद्रिक वेची सली काजा कशी झाली. कशी तयारी झाली हो. काले बोलून असा तुम्ही अंजलबाईचे गटाप गे. अंजलबाई रोसाबाई सारली गटाक बहिणीच्या दुवेसो रोस. बहिणीनं 4 दिसा पहिले ये म्हण सांगला. माका 4 दिसा पहिले उसो जाऊनातले कित्या म्हळ्यार मुझे पेन्शन येऊनातले. आज मुझे पेन्शन आयले. आता बस्सा कशी फ्री बस्सा पैसे दिवंक नात. माका बरें गोत्ता गे. हांव बरें करून येता आनी घट्ट रावता. रोस गौज्जे करता. भुरगीं कशी हांगा नात. घरांत आसता एकल्यांत. एकलो लंडन, एकलो ऑस्ट्रेलिया, एकलो युरोप, एकले नागालँड, एकले स्वित्झर्लंड. घरांत एकलेंत आसचे देखून म्हाका ताची कशी ओप्पिगे मेळ्ळ्या. वस्तू रावू तुका आपण व्हरूंक हांव येता म्हूण. ते म्हळ्यार ताका इल्लें शिकाप ना. शिकाप इल्लें उणें देखून ते गांवार उरलें बरें जालें अब्बा म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोण पळयता. सगळीं वचून परगांवांत रावल्यार ती परगांवांत आसून कांय प्रयोजन ना म्हाका. हांवें खंय वसाचें जाल्यार मार्केटी थंय हांगा म्हज्या दुवेक तांवें उलो मारीचे घरांत आशिल्ल्याक. अमेरिका, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड बरो आसात जाल्यार म्हज्या पेन्शनान थंय विचारचें मम्मी तुजें पेन्शन बँका पडलां गे म्हणून. कित्या म्हजें पेन्शन बँका पडलां म्हूण तांणी विचारचें. हांव कश्ट आयल्या म्हजें मेळ्ळें पेन्शन ना गे. हांव कोणाय दिना. म्हाका ज्वाली करीचे 7 पावंडांची चेन करून दिल्या पुतान खंयच्या स्वित्झर्लंडच्या. ताचें बायल विचारन तसा फाटी मम्मीक दिल्ली चेन फाटी विचार म्हूण. मागीर त्या हांवें कित्या राखचें. युरोपाच्या पुतान एक कंटी करून दिल्या. ताचे बायली फाटी विचारता. लास्ट तेन्ना म्हाका चेनी ना कंटी ना. बिरमोत ते घरा आशिल्लें म्हाका इल्लें पळयता पळोवन कान घेता. भुरगीं मात्र फोण करतात. दिसा 5 बोटी फोण करतात. फोणार विचारतात एकच तुका आतां पेन्शनाचे पयशे येतात न्ही दीस काडूंक म्हूण. आमी बरें शिकयता तांकां. म्हज्या नांवार एक 40 एकर जागो आसा. कोणा कितें ना. हांव कोणाकडे म्हणी सांगून सिग्नेचर घालयता आनी जागो विकता. पयशे हाडून बँकान दवरता आनी पुरा म्हजी सरबराई करता. उपरांत पळया तवळ बऱ्या तांणी उलयतना हांव विशेलेत उलयता. तें पुरो हांव तुमच्या कडेन कित्या सांगता म्हाका कळना. ती भुरग्यांची गजाल कशी आयली. हांव बाई सारली काजाराक. म्हाका तकले तेके बटी उण जाताना नागे. भुरगीं गिरी करताना म्हाका हे बेजार जाता. देखून हांवें सांगून वयचें तुमी कांय बेजार करनाका. जाली म्हजी भुरगीं पाड नात. भुरगीं बरेंत जाल्यार नागे. आतां म्हाका गटाक रोसा वचोंक त्या देखून त्या बागतोमा सांगला फोर एक बटी ताका आपयलें. ती तेज्जुबा येता दीस तो इल्लो घालता बा. घालन न्हिदल्यार नागी सगळो दीस. म्हजें फोण रिंग जाल्यार काडिना. नांव पळयता आनी न्हिदता. फोणार नांव पडटा न्ही म्हजें अंजलबाई सांगून तें पळयता आनी तो न्हिदता. देखून काल वचोन हांवें पळयताना बागतोमा न्हिदला. बायल्यान जनेला कडेन रावन हांवें फोन केलें. पळयलें न्ही ताणें दक्षान हांवें जनेलांतल्यान विचारलें बागतोमा म्हजें फोन पळोवन कित्या न्हिदताय घेवन. देखून ताका आतां बेळ लागला. आतां हांव फोन करता वेग्गी येता. म्हाका ताणें ते KSRTC बस्सा चडयल्यार पुरो. मागीर नागी हांव म्हज्या तितल्याक रोसाक वेता म्हजी लागेज पुरा काडून घेवन. रोस गौज्जी करीचे कित्याक म्हळ्यार हांव ओव्यो पुरो सांगता न्ही तुमकां गोत्त नागे. म्हज्या ओव्यांक बुकींग आसा. कितलीं जाणां गोत्ता गे. कुंदापूर तावन पोर तो लॉयलान कॉल केले म्हाका. ये आंजी आंटी आमच्या घरा रोसा ओव्यो सांगो येजे म्हणून. हांगा पुत्तूर तावन जिल्लीन कॉल केलें. आंटी परवा म्हज्या दुवेस रोस येजे म्हणून. हांगा कुळशेकार तावन थाने
तो कोण त्याचे नाव येना बा तू कोण बा तू असं वकील असो पूत कोण तू मॅक्सी मॅक्सीने कॉल केले पुरा रोसाक आतां बूक जाल्यार म्हज्या भयणीच्या दुवेस रोस सोडणं काही वसाना कित्या म्हळ्यार भयणीन म्हाका तितले मोगान आपयलां आनी म्हाका साडी काडल्या गे देखून हांवें संतोषान येचें कितें गोत्ता गे बायल मनशांक मुस्ताशें न्ही गे अंतून बरा देखून हांवें वेचें हांव आतां भायर सरतां मागीर हांव बस स्टँडा पावल्या उपरांत तुमच्या कडेन कशें जालें गे म्हूण सांगता घालतो म्हण कशें पावयलें कितें पावयलें आनी खंयच्या बसा सोडली गे म्हणून तुमकां हांव सांगता आतां हांव भायर सरतां हांव सोबीत दिसता मू कशी दिसता हांव सोबीत दिसता गे सोबीत दिसता न्ही गे म्हाका हांव तू सोबीत त्या देखून तुमी पळया आनी रोसाक या जायते हांव रोसाक वचोन येता बाय